आयज जो एक्सिडेंट जाला उसगांव नेसले कडेन वॅगनार आनी एक पॅसेंजर बस तेंच्या मदीं आनी जी 7 मेंबर आशिल्ली जे वॅगनारान आनी तितून मुख्यतः म्हणल्यार एक 6 म्हयन्याचे भुरगें ते इंजर्ड जाल्ले आसा आनी ताका GMCन येला. त्याच प्रमाणे एक चली ल्हान तेजोय पांय फ्रॅक्चर जाला आनी ह्या वॅगनार गाडयेन टोटल 7 मेंबर आशिल्ले. 7 जाण इंजर्ड जाल्ले आसा. तांकां सद्या GMCन एकल्याक शिफ्ट केला. त्याच प्रमाणे बसींतले 7-8 जाण लोक इंजर्ड जाल्या. तांकां हांगासर उपचाराक धाडल्या. तशेंच थोड्यांक फोंड्या धाडल्या. लोक म्हणटा की हांगासर जेन्ना एक्सिडेंट जालो तेन्ना इमर्जन्सी आसली GMC व्हरपा लागून तेन्ना देडभर एम्बुलन्स नासली म्हणून हांगासर आनी लोकांनी खटपट करून 1.5 वरान जेन्ना एम्बुलन्स पावले हांगासर जेन्ना इमर्जन्सी ते 6 म्हयन्याचे चेडूं आसा ताका GMCन व्हरपाक आयला आनी तेज्या उपरांत ताका कॉन्टेक्ट करून आतां एक करून एम्बुलन्सी हांगा येवपाक लागल्या. धारबांदोडीच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.